सैमीक सुंदरताये खातीर जगाच्या नकाशार गोंयान आपली वेगळी सुवात निर्माण केल्ली आसा। माणकुल्या गोंयच्या सैमीक सुंदरतायेंत भर घालपा खातीर कितलीशीच अप्रुपां सुपुल्ल्या गोंयांत आसात। तातूंतलें सुंदर अशें मनाक भूल घालपी अप्रूप म्हळ्यार दूदसागर। दूदसागर शब्दाचो शब्दांश अर्थ म्हळ्यार दुदाचो दर्या। हय, ह्या दूदसागराक पळयतकर एकाद्याच्या मनांत येवपी विचार म्हळ्यार दुदा सारको व्हांवपी हो धवळफूल धबधबो। भारतांतल्या सगळ्यांत लांब धबधब्यां मदीं दूदसागर धबधब्याचें नांव आसा। हाची उंचाय सुमार 310 मीटर आसून रुंदाय 30 मीटर आसा। सोबीत पांचवेचार सैमान हो घसघसो चोंयवटेन सजिल्लो आसा। पावसांत ह्या घसघश्याचो आनंद घेवपाक हजारांनी पर्यटक ह्या सुवातेर गर्दी करतात। पूण पळयतकर दोंगरावेल्यान दुदाचे झरे व्हांविल्ल्याचो भास जाता। गोंय कर्नाटक शिमेर व्हांवपी हो घसघसो कितल्याशाच पर्यटकांक आपले कडेन आकर्शीत करता। ह्या घसघश्याचो आवाज जेन्ना कानार पडटा तो नाद परत परत आयकनसो दिसपाक लागता। हो घसघसो भारतांत 5व्या क्रमांकार आसून जगांत 227व्या क्रमांकार ह्या धबधब्याचें स्थान आसा। हो धबधबो गोंयच्या सैमाचो म्हत्वाचो भाग जावन आसा। हजारांनी पर्यटकांक आकर्शीत करपी हो धबधबो गोंयचें म्हत्वाचें पर्यटक स्थळ जाल्लें आसा। चेन्नई एक्सप्रेस ह्या बॉलिवूड फिल्मांतय हो धबधबो दाखयला। पावसाळ्याच्या दिसांनी ह्या सुवातेर भेट दिवपाक ही सुवात सुंदर आसा, कारण पावसाळ्यांत ह्या धबधब्याचो जो देखावो दिसता तो दोळ्याक सामको भूल घालपी आसता। हो मनभुलवणो देखावो पळोवपाक संवसारभरासावन खासा पर्यटक ह्या धबधब्यार येतात।